सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ग्रेसी मार्टिन्स. तेचे बरोबर आमी देवाक दिन वाचुया. दुसरें तें सव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे प्रेसियोजा नोनीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस आयज मनयता फेडोरा लुइजा डिसुजा, फिलीप कॉस्ता आनी आमचो ऑल्टो बॉय फेन मिस्किता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आनी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी आमचे पंचायतीच्या इलेक्शनाची तयारी चलता. सगळ्या उमेदवारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी सगळी तयारी बरे भाशेन जावंक आनी लोकां मदें बो करून गांवच्या लोकां मदें दुस्मानकायो उरो न जावं केरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भावा भयणीनो, आमी देवा लागीं मागता. देव आमचें जायते फावटी आयकोना अशें दिसता, पूण शेवटाक देव आपूण केन्ना आनी कशें आमचें आयकतलो आनी कशे भाशेन आमकां दितलो हें देवाच्या हातान आमी सोडुया. आनी जायते फावटी आमी निराशी जाल्या, जायते फावटी क्रिस्ती भरवोसो आमी दवरूंक चुकल्या. ह्या पासत देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरझां जातली. सोरेस्पोर अशें सांगता, तोर वारींतली वाटोवली तांकां ओरोण्यांत बोगसणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता, पयस जावन सोरेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर रावलां. इस्रायलाचे आंकवारी हांव तुका अनेकदां बांदून वेतां आनी तूं बांदून येतली. नव्यान सुनगायलोली कुशाल करतल्या बरोबर आनेक फावट ढोलकीन घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामाराच्या दोंगराचेर अनेक फावट तूं दाकां मोळी लायतली. वोंपी वोपून गेले, ते आपले फळ भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राकोणदार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चडून वचुया, सोरेस्पोरा आमच्या देवा सोरशीं या. सोरेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक जय जयकार करात. पोरगोटात वाकाणात आड्डून म्हणटात, सोरेस्पोरान आपले पोरजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जमो तो. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब
जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगळीं बारबोड म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलांक शिपडायलोलो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तोच तो तांकां राखता. जाबाब: जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराचें उत्तम वर्दना भोगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटोन येतलीं. जाबाब: जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन संपून तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बोल्लेक दितलो कुशलकाय. जाबाब: जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजल्लो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानानचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्यांच्या सांडलोल्या शेळयां सरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगी व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे युनायटेड नेशन्स डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन हें भाव भयणीनो चालू आसा. ही 10 वर्सां आतां चालू जाल्लीं आसात. इकोसिस्टम रेस्टोरेशन आनी रेस्टोरेशन म्हणल्यार कितें तरी पाड जालां आनी तें पाड जालां तें आतां सारकें करपाक जाय. आयची वाचपां भाव भयणीनो आमकां हेच दिशेन आमची नदर हाडटात, नव्यान बांदून हाडप. आयची दोनूय वाचपां आमकां हें सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमेस प्रवाद्याचे जिवितान आमी पळयलां, हे गेल्ले
3 दीस आमी जेरेमियस प्रवाद्याचें पुस्तक आयकता. हानानिया हो ताचेर आड गेल्लो, ताका ताणें जाबाबूय दिल्लो आनी देवाचो संदेश हानानिया ह्या प्रवाद्यान उरफाटो सांगलो देखून ताचेर मरणूय आयलें. जाल्यार दुसरे वाटेन जेरेमिया, आनी जेरेमियसाक जायते कोश्ट त्रास, जायतो वेळ रावप, पासियेंस काडप, असलें जेरेमियसाच्या जिवितान आमकां दिसती पडटा. जाल्यार जेरेमियसा वरवीं आमकांय देव होच संदेश दिता. आमी कितले फावटी मागता हांव देवा लागीं, कांयच जायना, देव आयकोच ना दिसता. आमी जायते फावटी आमकां मागलेल्यो वस्तू मेळूंक जाय म्हूण एका जाग्यार जावन दुसऱ्या जाग्यार, ओ ही नोवेना ती नोवेना, तेंय करता हांव, उलोवपाक प्रयत्न करता. पूण जाबाब जो येता तातूंत आमकां आमचें कितें मागलेलें आसा तें मेळना, तसलो जाबाब. आनी जायते फावटी असल्या वेळार आमचेर निराशीपण येता. कित्याक आमकां जें कितें आमी सोदता तें रोखडेंच मेळूंक जाय, क्वीक रिजल्ट्स. पूण क्वीक रिजल्ट्स भाव भयणीनो, दोनूय वाचपान आयज आमकां दिसती पडटा, दोनूय कडेन आयज क्वीक रिजल्ट्स ना. रावपाक पडटा, पासियेंस काडपाक पडटा, तो भरवसो धरून रावपाक पडटा. ही थिराय जो कोण सांबाळटा तो साणना, तांकां बरेपण मेळटाच. जेरेमियसाक हें बरेपण मेळ्ळें. आयज आमी आयकता देवाची बासावणी हांव नव्यान बांदून हाडटलो, आय वील रेस्टोर. जें कितलें पाड जाल्लें आसा म्हणजे ही इज्रायल पोरजा जी देवाक अविस्वाशी जाली, दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली. आनी जेरेमियस प्रवादी खेरीत भाशेन एके बायलेची वो एके ओस्तोरेची खबर करता. एक ओकोल जी देवान वेंचून काडलेली ती अविस्वाशी जाल्या, आनी अविस्वाशी जाल्ले बायलेक, अविस्वाशी जाल्ले ओस्तोरेक एके भाशेन पयस करतात. तेन्ना देव म्हणटा ना, हांव परतून बांदून हाडटलो, हांव नव्यान तिका बांदून हाडटलो, नव्यान तिचें रेस्टोरेशन करतलो. आदले भाशेन ती परतून तसलीच ओकोल कशी जातली, परतून एक वर्जन जातली. जाल्यार हें रेस्टोरेशन, नव्यान बांदून हाडप देवा लागीं जाता. कितलीं आमी पातकी आसूं, कितलीं आमी पडलेलीं आसूं, देव नव्यान बांदून हाडटा. होच संदेश आयज आमकां जेरेमियस प्रवादी दिता. पूण हें बरेपण घेवचे पासत, नव्यान बांदून येवचे पासत, थिराय सांबाळप आनी पासियेंस काडप एकदम गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानान ही कानांची वस्तोरी म्हणल्यार ती जुदेव न्हय, ती भायली परकी, तांकां ऑन बावार्थी अशें म्हणटाले. आनी जुदेव जाल्यार ह्या कानांच्या लोकांक सुणी म्हणटाले. मेळ्ळेले पावटी कडेन तांकां ओकमान करताले सुणी म्हणून. जाल्यार जेजू पासून हें उतर वापरता तें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान दिसती पडटा. ती वस्तोरी आपणाचे गरजेक म्हणजे आपणाचे धुवेचे गरजेक एके भाशेन जेजू लागीं आयलोली आनी मागलोलें तिणें, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. ही उतरां बेस्तींच वापरूंक जायना, वो कोणूच बेस्तो वापरिना. दाविदाच्या पुता म्हणप म्हणल्यार इज्रायलान तें व्हड. जो कुड्डो बार्तिमेउस कुड्डो आसलो, ताणें म्हणलेलें दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर, जेजून ताका बरो केल्लो. ही कानांची वस्तोरी म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर, आनी जेजू ओग्गी रावता. कांयच एक जाप ताणें तिका दिली ना. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकांय जायते फावटी आमी मागणें करता, मागता, सोदता, देव न्हिदला कसो दिसता. जापूच ना देवाची, कांयच जायना. वायट इतलें चलता आनी त्या वायटाचेर आमी झुजता, तें वायट पयस कर म्हूण मागता, नवें बरेपण दी म्हूण मागता, कांयच जायना. त्या उपरांत हे शीस आसत ताणीय मागलें. कित्याक शिसां कडेन बेजार आयिल्लो, ही परतून परतून बोवाळ मारीत आसा, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर, म्हजी काकूट कर. कर ते उपकार, तिका धाड मातशें. बेस्ती आरामदाय करता, बेस्ती आमचें पासेंस पिड्यार करता. आनी असल्या वेळार जेजून ती आपूण फकत इज्रायलाच्या सांडलेल्या शेडयां पासत आयिल्लो आसा. जे परकी आसात, भायले आसात, तांचे पासत न्हू. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत मागीर जेजूचो संदेश तांकां वेतलो. सगळे जे कोण ऑन बावार्थी आसात, जे कोण जुदेव न्हू, तांकां मागीर वेतलो.
पूण आतां सद्याक म्हजो वावर आसा तो जुदेवां पासत. देवान विचून काडलेली पोरजां जी अविस्वाशी जाल्या आनी देवान जेरेमियस प्रवाद्या वरवीं हो संदेश दिल्लो हांव तांकां नव्यान बांदून हाडटलो म्हूण. जाल्यार हें काम म्हाका सद्याक करपाक जाय. जेजू उलयलो, जेजू जेन्ना शिसां लागीं उलयलो तेन्ना ही वस्तोरी आपणाचेंय उतर परतून घालता. देव सायबा म्हाका पाव, आधार मागलो. आनी असल्या वेळार जेजू ही ओकमानाचीं उतरां, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. सोबेमाजार सुणें म्हणलेल्या भाशेन जालें. आमकां जरी तर कोणेंय असलें कितें म्हणत जाल्यार आमी घेवन बसता मागीर. म्हाका हें म्हणलें, म्हाका तें म्हणलें, कितलींच वर्सां. आनी भोव करून तीं उतरां जरी तर जो कोण उंचल्या पावंड्यार आसा वो जो कोण ऑथॉरिटी आसा तांणी म्हणत जाल्यार आनीक दूख भोगता. पादविगारान जरी तर सगल्या उजीर आमकां कितें असलें म्हणलें जाल्यार तूं उपकारो ना, तुज्यान कांय जायना, तूं परतून येयनाका, कसलें असलें ओकमानाचें उतर म्हणीत जाल्यार आनीक इगोर्जेन पासून येयनात मागीर, पयस रावता, नाका आनीक दूख भोगता भितर. जाल्यार ही वस्तोरी जेन्ना जेजून ही उतरां म्हणलीं, आपणाचेर जो मारलेलो फातर तोच एक मोती कशें करता. वय सायबा सारकें सांगलां. सुण्याचे पेटे आपल्या दुनयाच्या मेजावेलो किसपुरो तरी खातात ते भाशेन तो किसपुरो तरी म्हाका दी. तितलेंच पुरो, इल्लेंशें दी आनी म्हजी धूव बरी जातली, म्हाका उपकार जातलो. आनी जेजूचो उद्गार, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. म्हणटूच ही धूव हे वस्तोरेची, कानांचे वस्तोरेची धूव, तिचें जिवीत काबार जाल्लें जाल्यार तिका नव्यान बांदून हाडटा. तर आमकांय भाव भयणीनो नव्यान बांदून येवपाची गरज आसा. आमी जायते भाशेचे घडये प्रयत्न केल्यात, जावं आमचे भलायकेक लागून, जावं आमचो करियर आसा त्या करियराक लागून, जॉब्स आसात तांकां लागून जायते प्रयत्न केल्यात, हांगा थंय धांवल्यात, मेळच ना, कांयच जायना. निराशीपण भितर सरलेलें आसा. शिकलेले जे आसात, डिग्री आसात, सर्टिफिकेट्स आसात, ते निराशी जाल्ले आसात. कांयच जायना इतलें करून, कामूच मेळना, जीव सोडून दिवपाचो जाला. जाल्यार असल्या वेळार ही थिराय सांबाळूंक आयज आमकां उलो. कित्याक जो कोण थिराय सांबाळटा ताका ही पेकोवणी जेरूल मेळटली. आमी समाजा पासत वावुरता. जायते जाण आसात समाज सेवक जे समाजान बदल हाडपाक सोदतात, जें वायट चलता तें बदलूंक सोदतात. आमच्या राजकीय मळार आयज जायते जाण वावुरतात. जें कितें चुकीचें आसा, वायट आसा, चोरपाचें, नागोवपाचें आसा तें काडून बरें येतलें म्हूण रावतात. कांयच जायनाशें दिसता. जाल्यार असल्या वेळार आमकांय हो संदेश, जो कोण वावर करता वावर करीत राव, थिराय सांबाळ, हें बरेंपण परतून नव्यान बांदप जेरूल येतलें. कित्याक देवाची भासावणी आसा, हांव तुमकां नव्यान बांदून हाडटलों. आनी ही भासावणी खरी जातली कोणा सवें, जे कोण थीर रावतात, विस्वास दवरतात, क्रिस्ती बरवासो सांबाळटात, तांचे सवें चुकोनासतना हें सारकें जातलें. तर हेंच बरेंपण घेवंक आमी तयार जावया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमचें बरें मन, आमचें उक्तें मन, आमची थिराय आमी हे भेटवणेंत आयज घालुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. तुझी मुरली आखी तुझ्या उदारपणाचा आमकां दाखांचो सोरो तुका भेटून जात पालीन दिलान मनशाच्या वावरांत
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मान जाता असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मानिवणे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कायम बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवा सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय, सर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो देव आमकां नव्यान बांदून हाडटा. केदी व्हडली पातकी आमी जावं, कितलीं आमी घायाळ जाल्लीं आसूं वो कितलें आमचें पाड पडलेलें आसा अशें आमकां दिसो. जो कोण विस्वास दवरता, बरवसो दवरता, देव ताका नव्यान बांदून हाडटा. ह्याच बरवशान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेपण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्यांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jezu moja, Nikol moco ono, Unchanza no, no ciebie duce mi, Turi duce, Karisma matole, Magato son, Surun botsunaka, Turi duce, Karisma matole, Magato son, Surun botsunaka, Alugaglia, moja otmiak Jezu, moje kantut, Soromelia udia, Ye Jezu nie, Tuga ashon raudam, Tuje shimai, Osnoc makachuna, Ye Jezu nie, Tuga ashon raudam, Tuje shimai, Osnoc makachuna. सर्वेस्परा सुर्गींचो उंडो तुवें आमकां दिलोय. बो स्वादीक उंडो तो सगळी गोडसाण आशिल्लो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण जातली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या एका निर्भाग्या पातक्या तुझ्या पांया लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास. सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. चुचरे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बोरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बोरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुझे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या एका दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनांचो चाकून कशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो म्हाका देखून म्हाका ताचे ताचे काकुतीन काकलुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा कोटा जायते पावटी आदी जायते पावटी आदी निर्भागी जावं निर्भागी जावं पडली. पडलो. कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जोयत हांव वतली. जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण. दितली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयेवन पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागोना म्हूण जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे थंय. आनी हांव प्रातून मागता मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एम कोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सास्त्र्यामध्ये तुसुदो आनी सुदेव तुजो पूत शेसू मागून मरे देवाची माई मा पाप्या ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सास्त्र्यामध्ये तुसुदो आनी सुदेव तुजो पूत शेसू मागून मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सास्त्र्यामध्ये तुसुदो आनी सुदेव तुजो पूत शेसू मागून मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी ओदृश्टाक सांपडलोल्या मजत कोर असोत काळजांच्या माग कोरचे पासत जा शेरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो.
तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया हे सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तुज्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी मागुया की रीत भाशेन ह्या दिसांनी जायतो लोक दुयेंत पडपाक लागलेलो आसा वायरल फिवर पसरलेलो आसा मागुया सगळ्यांक ह्या वायटांतली निवार म्हणून आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचलो सोमया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमया आसूं तुमचे सोवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29.